की 3 दिसांनी आमकां जरी तरी आख्खे गोंयचे इलेक्ट्रिसिटी बिलांचे उलोवपा जाय, E20 एथनॉल मिक्स केलोले पेट्रोलीचे उलोवपा जाय, गॅसी सिलिंडराचे उलोवपा जाय, उदक जानेवारी आनी फेब्रुवारी 2027 जरी तरी इलेक्शनां वगता उदक आमकां पावतलें या पावपाना हें उलोवपा जाय. आनी ह्यो सगल्यो जर तरी गोंयच्यो वस्तू 39A आहा हे सगळे इश्यूज जर तरी मांडपा जाय जाल्यार हे 3 दिसांनी कित कोण मांडटले. टायम इज नॉट इनफ. सो नाव आय थिंक वी वील रिस्ट्रेटजायज. आज एक मिटींग जाली, बसोन पोतोन रिस्ट्रेटजायज करूंक पडटलें की हे सरकारा कडेन जरी तरी हे सगळे मेजर इश्यूज जरी तरी 3 दिसां भितर घालपा जाय जाल्यार कितकोन हें करूंक पडटलें. एक आटीन स्पीकर म्हणटा की 30 days असेंब्ली जावपाक जाय आसली. आमगे डिमांड घायलो की आमकांय जाय आसली. पूण आतां हें जरी तरी जायना आनी हो सरकार जरी तरी फेस करपाना जाल्यार म्हाका दिसता हुंय कांय लोकांनी हे पाटी गोंयभर लोकांनी असेंब्लीक येवचें पडटलें आनी दे वील हॅव टू कम विथ द झेरॉक्स कॉपीज ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, झेरॉक्स कॉपीज ऑफ द वॉटर बिल्स, सगळे म्हाका सदां झेरॉक्स कॉपीज घेवन येवचें पडटलें. आनी म्हाका सदां थिंगा असेंब्ली येवन सगळ्यांक म्हाका सदां एक उल मारपा पडटलो हे पाटी की यू ऑल हॅव टू कम टू द असेंब्ली, इनसाइड आउटसाइड, बी विथ अस and let us try to take on this government, because without taking on this government we will not able to do anything. And I think we will strongly this time unitedly we are going to fight against this government. Unitedly we are going to strategize how we are going to take each and every issue. आणि म्हाका सदां हे सरकाराक 3 दीस मारक पडपाचे आहा. लोकां कडेन एकूच विनंती, यू हॅव टू कम आउट दिस टायम. असेंब्ली म्हाका दिसता जे भाशेन सगळ्यांक कॉकरेज म्हणले, हे सगळे जे भुरगे आहाय आमकां नीट पेपरा लागून जो आज इतलो बोवाड जालो, हे सगळे भुरग्यांक येवपाक गरज आसा. दिस इज अ रायट वायड कॉल टू एवरीबडी. मेक टायम, लेट्स कम आउट इन लार्ज नंबर्स ऑन 31st, 1st आणि 2nd, and let's all attend the assembly, in or out. Let's make some arrangement. Unitedly we will make some arrangement so that everybody can watch the assembly sessions. How we have to do it, we'll plan it out, but people have to come out. And when people come out right here, that time I think the government will understand that they need to give more time for the assembly sessions, and then only probably these sessions of 3 days are going to be extended. I think some way we have to strategize. I am giving a clear call on behalf of everyone that people must make time on the 31st, 1st and 2nd to come out in large numbers. बिल घेवन येयाय, पेट्रोली बिल घेवन येयाय, तुमकां जे इश्यू लागता ते इश्यूचे तुम ते घेवन येयाय. आम जात ते भाशेन ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस ते मांडटले आनी तुमगे हो म्हाका सदां एकवट चोवन आमच्यान मागीर हो एक्सटेंड करपाक हे सरकाराक बावडावन करपाक.